वेळू जाल्लो आसा. आमी डायरेक्ट आमगेले सेशनांत प्रवेश करूया. उपस्थित आशिल्ले सकट वैष्णवांक म्हगेले दंडवत प्रणाम. सनयक हरिगुरु वंदन करून हांव सेशन स्टार्ट करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा. प्रथम जावन श्रीकृष्ण परमात्मा चरणाक वंदन करता. तदनंतर म्हगेले दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हंगेल चरणाक वंदन करून तांगेलागी आशीर्वाद निमगिता. मागीर हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सकट वैष्णव लोकांच्या चरणाक हांव दंडवत प्रणाम करून म्हाका आशीर्वाद करायची म्हणून हांव याचन करता. हरे कृष्णा. आयचे बेजिक्स ऑफ भगवद्गीतेचे टॉपिक आसा पायस ऍक्टिव्हिटी कर्म. हे आम्ही जीवात्मा कृष्ण लोकांतू गोलोकांतू कृष्णाले सेव करतची असतना आमकां दिसता की स्वतंत्र जावन एन्जॉय करूया म्हणून एक इच्छा येवन जीवात्मा भौतिक जगत्याक आयिल्लो आसा म्हणून सांगिल्लो आसा. ते भौतिक जगत्या आयिल्लो जीवात्मा त्रिगुणात्मिक मायेचे बंधना भितरी मेळ्ळू ते आपणाले एन्जॉयमेंटा खातीर इंद्रिय तृप्ती खातीर कर्म करता. हेंची पायस ऍक्टिव्हिटीज कर्म. कर्म विमुख जावन आशिल्ल्या आत्माक माये आपणाल कंट्रोला भितर दवरून तिका जावं कदरली तशी तिका आमकां नंचयता आनी आमी नंतर भौतिक जगत्या भितर आमकां आता कर्म म्हळ्यार कसले म्हणून पळोवया. कर्म म्हळ्यार माताजीन सांगिल्लें आसा पुलीस सेशनांत ऍक्शन. आमी दिननित्य करचे कर्म नित्य कर्म हेंचे कर्म आनी स्वधर्म हें एक कर्म. स्वधर्म म्हळ्यार कसले आमगेले वर्णात कित आमी ब्राह्मण क्षत्रिय चातुर्वर्ण्यम आणि शूद्र वैश्य असे आमगेले गुणस्वभावात कित आम्ही कर्म करताचे सकडे. आणि इंद्रिय तृप्ती खातीरच आम्ही कर्म करताची. ताजे दोन फल पाप आणि पुण्य दोन्ही आम्ही ताजे कर्मफलाक बद्ध जाताचे. आम्ही त्या बंधना भितरी पडताचे. इंद्रिय तृप्ती आमगेले सुख म्हणून मनीसू लेखता आणि इंद्रियाक तृप्ती करूक तो मस्त सकडी प्रयत्न करता. जाल्यार हे मेटिरियल वर्ल्डा भितरी कितले सूख मनशा मेळ्ळ्यार एक सॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार कोणाकय आसना. फॉर एग्जाम्पल एक स्टुडंटाक ताका मार्क मेळटा 96-97% म्हणून करूया. ताका ते पावना. ताका बारी बेजार म्हणून इतले मार्क मेळ्ळा न्हू तुका म्हणून निमगेल्यार तो सांगता ना म्हाका 99 पॉयंट पुरो मार्क मेळ्ळो आशिल्ले हांव एक्सपेक्ट करता आशिल्लो अशें म्हणून तो चलो म्हणटा. म्हळ्यार
एक्सपेक्टेशन मस्त जेनाक आणि एक इन्कम तशीची जेनाक कितले इन्कम असल्यारी पावना 7-8 लक्ष पॅकेज आशिल्ल्याकय पावना 20-25 लक्ष पॅकेज आशिल्ल्याकय ताका पावची म्हणू ना आणि इंद्रिय तृप्ती म्हळ्यार कसल आज जावं जाल्यार पाय नाका पाय जावं जाल्यार पर नाका अशी कसल म्हणल्यार मनशाक तृप्ती म्हळेलें ना तस निमित्त तो कर्म करतच कर्मफलाचे बंधना तरी पडत असता आणि कर्म सुख प्रवृत्ती खातीर आणि दुःख निवृत्ती करचे खातीर आम्ही कर्मफल करतच आता पायस ऍक्टिव्हिटीज म्हळ्यार कसले कर्म आमी तरी 3 प्रकार सांगिल्ले आसा आमगेले लास्ट सेशना प्रभुजीन सांगला कर्म विकर्म आणि अकर्म म्हणून आसुरी स्वभावाच्यान पाप कर्म करताचे पाप कर्म म्हळ्यार शास्त्रा भितरी कसं सगळं करूनच म्हणला इल्लिगल ऍक्टिव्हिटीज त्या पुरे करताचे त्या विषयी आम्ही मुखावेल सेशनान तो आयकुचे आसाचे नेक्स्ट विकर्म सॉरी पाप म्हळ्यार विकर्म ते आम्ही नेक्स्ट सेशन आयकुचे आसाची अकर्म म्हळ्यार कृष्णार्पण भावान आम्ही करचे कर्माक अकर्म म्हणताचे आसुरी प्रकृती ज्यान पाप करताची दैवी प्रकृती ज्यान पुण्यकर्म करताचे जाल्यार कसं जाल्यार कसा पुण्यकर्म कोरका आम्ही पायस ऍक्टिव्हिटीज आम्ही कसं कोरका म्हळ्यार प्रभुपाद सांगताची चॅन्ट हरे कृष्णा हियर हरे कृष्णा बी हॅप्पी म्हणून म्हणताचे हे अत्युत्तम जावचें पुण्याचें काम आसा जाल्यार मनीस कसं करता मनशाक अमकीचे पुण्य म्हणून माथ्या भितर आसता कसं जाल्यार दान करचें धर्म करचें अन्नदान ब्लड डोनेशन आणि देवस्थान बांदितना दूड दिवचे आणि देवाक तें दिल्लें हें दिल्लें म्हणून सगळें सांगचें अशें सगळें आमगेलें पुण्य आमी ताका पुण्य म्हणून लेखला हे पुण्य वय जाल्यार ह्या पुण्याकय एक कर्मबंधन म्हणून आसा हे पुण्य केल्ले निमित्त आमकां कसं मेळटा आमकां नेक्स्ट जल्मा भितरी लायक एक रिच फॅमिली भितर आमगेले जल्म जाता आणि आमकां व्हड काम मेळटा मस्त बुद्धी आसता इंटेलिजन्स आसता सुंदर रूप मेळटा लायक फॅमिली मेळटा आणि आमी एन्जॉय करताची आणि आणि ताजे नंतर ताजे पेशी चड पुण्य केले जनांनी म्हळ्यार एक देवाले कसले नामस्मरण केले देवस्थान मस्त चमकलो आणि देवाल उत्सवां पुरा पार्ट घेतले अशें पुरा पुण्य चड केल्यार ताका नेक्स्ट जल्मा भितरी एक डिवोटी सालगरा भितरी जल्म मेळटा आणि सान चड दुखून तेगेले ताका आध्यात्मिक जागृती येता म्हणून सांगिल्लें आसा आजी पेशी चड पुण्य केल्यार कसं मेळटा आमकां ऊर्ध्वलोक मेळटा ऊर्ध्वलोक म्हळ्यार स्वर्गलोक ब्रह्मलोक असं सगळें थंय कसं जाता ऊर्ध्वलोकाक गेले नंतर आमकां मस्त सुख सुख अनुभवितच आमी दीर्घ काल स्वर्गांत एन्जॉय करीत जाल्यार आमगेले पुण्याचे अकाउंट खंयचे दीस सरतकी त्या दिसाक आमकां थंय दुखून सीदा मृत्यलोका येवका पडटा मृत्यलोक म्हळ्यार जन्म मृत्यू जरा व्याधी आमकां गोत तशेलेचे हे कोणाकय चुकोवन घेवचें जायना जल्म घेतिल्ल्याक वृद्धाप्य जाले नंतर तागेल कर्मा पयल जावन ताका व्याधी आसता मागीर एक दीस मृत्यू येता मरण येता अशी संसार चक्रा भितरी गुंत सुका व्हील ऑफ संसार सो हे मनुष्य देह आमकां कशी मेळ्ळा श्रेष्ठ जावन अशें मनुष्य जल्म आमकां आतां मेळ्ळा न्हू आमी फुडली जल्मा भितरी केल्ले कर्माक अनुसार जावन आमकां मेळ्ळा म्हणून आयकलेलें आसाचें फुडली जल्मांत आमकां कसली पुरा आश आशिल्ली
ताका अनुसार जावन तकतकीत कृष्णाले मेलविचारी केरी तग्गेल इच्छे प्रकार आमकां हे मनुष्य देह मेळ्ळा. भागवता भितरी 3rd कॅन्टो 31 चॅप्टर आनी 1st श्लोका भितरी सांगला, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुः देहोपपत्तये. आम्ही केल्लेले कर्मा प्रकार आमकां कसो देह दिवका म्हणून कृष्ण डिसायड करतके. आता पयलीं आमी एक सेशन आयकलींची, ईट मीट बिकम टायगर. तशी नॉन व्हेजरी केल्लेल्यांका प्राणी देह मेळटा म्हणून सांगला. तशी आमकां आमी कसो केला पुण्य जन्मांतू आनी कसो आमकां सगळे आश आसा भोगच्याक अख्खे प्रकार जावन कृष्ण आमकां हे मनुष्य देह आमकां दिला. आनी आमी कसो कर्म केला ते कृष्ण परमात्माक पुरा ताजे अकाउंट गोतसा. शिवाय यमधर्मरायाकय गुतनाकय आनी ब्रह्माकय गुतनाकय म्हणून पुलीस स्टेशनान प्रभुजीन सांगिल्लें आसा, कृष्णा मात्र गोतसा. कित्याक कृष्ण आमगे हृदया भितरी अंतर्यामी परमात्म सुपर सोल जावन उपद्रष्टार जावन बसला. आनी आमी केल्लेले पुरा कर्माचे अकाउंट तागेल्याक आसा. आमी कसले हांव तें करनी, हांव हें करनी, म्हाका कसल्याक, म्हाका कित्याक हें पुरा म्हणून ना. कित्याक म्हळ्यार ते देवानच देवा गोतसा आमगेले अकाउंट. आतां मानव जल्म भारी श्रेष्ठ जावन आसा. मनुष्या जल्म आत्माचे रिइन्कार्नेशन जातना एक देह दुखून अनेक देह बदलावण करतना हे मनुष्य देह एक जंक्शन म्हणून आम्ही ऐकलेलं आसाचे. आता हे मनुष्य जन्मांतू पूर्व जन्माचे सुकृतीन आमकां कृष्णाले नाम रूप लीले अंतपुरा इंट्रस्ट आयिल्लो आसा. भक्ताले एसोसिएशन मेळ्ळेलें आसा. आता भक्ताल सेवा करून आमी हरी गुरुले कृपेक पात्र जावच्याक प्रयत्न कोरका. आमगेले इंद्रिय आमी कंट्रोलार दवरच्याक शिकूका. प्रल्हाद महाराजान सांगला, दुर्लभम मानुष देहे कौमारम आचरते. तशी आमगेल चेडू बाळाक हे आमी शिकोवका. ताका तरेच म्हाका हांव म्हणचे की माताजी लोकांनी मस्त आमगेले कृष्णा कॉन्शियस येवका आनी तांणी हें पुरो शिकूका. तेदन मात्र हांवसून सांगल्यार मात्र चेडूं शिकता. शिवाय एक्चुअली केलो बाप्पा मम्मा शिकयताची जाल्यार ते हांवसून शिकयल्या बार लायक. तशी माताजीन पुरो जनांनी कृष्णा कॉन्शियस येवका म्हणून हांव नेमून घेता. मुगेले एक इच्छे परमात्मा लागीं मुगेल तेच प्रेयर. आता मनुष्य जल्म दितना देवान आमकां मन बुद्धी दिल्या. तशीच एक चॉयस दिला. चॉयस दिला म्हणून आमी ऐकल्यांची स्वातंत्र्य. चॉयस कसल्याक आमी वपास गोलोका वच्च्याक खंयची वाट आमी घेवका म्हणून आमकां मन आनी बुद्धी दिल्या. आता गोलोकाक वचेची आमी गोलोका वापस येवका म्हणूनच कृष्णाक मन. कृष्णाक आमगेल्या पेक्षा चड आसा. आमकां तागेले आपोवन घेवन वचचें जाल्यार आमी मात्र कृष्णान सांगेले ऐकनातले कसकसल पुरा करताची हंगा कळतच भौतिक लोका भितर. कृष्णान सांगेले आमी कोळका जाल्यार भगवद्गीते वाचूका, भागवत वाचूका, आयकूका, पारायण कोरका, गुरुंगेले आश्रया भितरी आमी वचूका. आता लॉ ऑफ कर्म आमी पयर ऐकल्यांची. कसल आमी कर्म केला ताका एक फल आसा. तंतो हे फल मेळटना कसले भेदभावना हें आमी ऐकल्यांचे. आमी नोईंगली ऑर अननोईंगली कसले कर्म करूचे आमकां गुत्तसो गुतनाचे रबो. आमी केलेले ते पाप की पुण्य की कर्माक फल आसची आसा. आमी लॉ ऑफ ग्रॅविटी ऐकलें न्हय. 10 माळयेर दुखून पक्कन एक चेडू बिनी पडली म्हणून जाल्यार त्या चेडूडाकय मरण येता.
तशीची ಹೊಡ್ಡಾನ್ पडल्यारी त्याचे मनुष्य मरताचे. चिरडू पाप गुतना ना इथं म्हळ्यारी ते लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी तशी आसा ते कानून बदलासच्याक कोणाच्यानी जायना. ते ट्रॅफिक पोलिसांच्यांनी आमी ट्रॅफिक रूल गुतना आशिल्ले आमकां म्हूण म्हणल्यारी आमकां तो सोडना. आमकां धरता आनी आमकां फायन दिता. तशीची आमगेले कर्माचे फल आमकां सोदून येता म्हणून सांगिल्लें आसा. जाल्यार हें कर्माचें फल आमकां केन्ना मेळटा सांगूं जायना, कोणाकय गुतना. पक्कनी ह्या जल्मान तूं केल्लेलें ह्या जल्मान तूं मेळूं पुरो, सुमार जल्मानंतर मेळूं पुरो. आमी धृतराष्ट्रा विशय ऐकलेंचे. ताणें केल्लेलें कर्मा फल 50 जल्मानंतर ताका मेळ्ळेलें आसके. तशी आमी खंयची नमुन्याचे लायक खंयचे नमुन्याक बी घालता की ताका तकीत कर्माचे फल येता. आमी कशी ते बी घालेले तशी खरें ते बी घालून आमकां आंबू जावका म्हळ्यार जायना. तशीच आमी बी घालतना लायक बी घालूंक म्हळ्यार लायक कर्म करूंक करचेची आमगेले प्रयत्न जावका. आतां हें मस्त जागृतीन आसुका. हे कर्माची फिलॉसॉफी मस्त सूक्ष्म जावन आसा. गीतेन सांगला गहना कर्मणो गती म्हणून म्हळ्यार गहन जावन आसा एकदम बारी जागृतीन आसुका. हें ज्ञान आमी आमकां आस करून घेवका, आमकां कळका हें कशें करका म्हणून. हेंच आमगेले मनुश्य जल्माचे श्रेष्ठ ज्ञान जावन आसा. हें आमकां समज कळ्ळी नंतर त्या तकीत आमी कर्म केल्यारी आमी मुखावेल जल्मा भितरी कसले नमुने जल्म घेवीत हेंवूय आमी डिसायड करीत म्हणून आयकलेलें आसा. त्या कशें म्हळ्यार आमी आतां एक घर घेताचे न्ही, एक कार घेताचे. ते घेतना आमी कशी सिलेक्ट करताची आमकां अमके मॉडेल जावका, अमके घर जावका, 3 बेडरूम जावका, 4 बेडरूम जावका, लॉकॅलिटी अशी जावका तशी जावका म्हूण पुरो करता पळय. तेच प्रकार आमकां येवचे जल्मा भितरी दिवोटी सालगरकर जल्म येवका आमकां. आमी व्हडा जावून मस्त दुड्ड आसुका की आमकां हें पुरो आमगेलें कसं सगळी आश न्ही आमी हे जल्मा भितर कोर न्हू ते तकीत आमी कर्म केल्ले म्हूण जाल्यार आमकां तेंच आमकां जल्म मेळच्याक साध्य आसा. तशी कर्माचे हें फिलॉसॉफी मस्त जटील जावन जटील म्हूण एक कन्नडान वर्ड आसा ताका इंग्लिशान कसो म्हणटा म्हूण गुतना जटील जावन आसा. अनेक मेटेरियल बॉडी आमी घेना तशी आमी जन्म मृत्यू चक्रात करून भायर येवका जाल्यार आमी कर्म करतना मस्त काया वाचा मनसा अपराध करना तिले आमी मस्त जागृतीन आसुका म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां कसं बा हें कर्मा गती बा पाप पुण्य यो म्हाका नाका बा हांव कर्म करना म्हणून अर्जुनान म्हणल्या म्हण की हांव युद्ध करना म्हूण तो कुरुक्षेत्र युद्धा वेळार कृष्णाक सांगता हांव युद्ध करना म्हणून. तशी आमी ना आमी कर्म करना म्हणून नृतभुशाक ना साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार प्रकृतीचे त्रिगुण आमगेल्या आंगा भितर आसात, सात्विक राजसीक तामसीक. हे गुण आमगेले करान कसले पूण कर्म आमगेले करान करीत रावता. आतां आमी कसले नाका म्हणून अशी बसली म्हूण करुया न्हू तशी ना आमकां बुश्य दिना ते म्हूण आमी ते कसले पूण येता तें करुया हें करुया तें वचा हांगा वचा असं सगळें आमगेले मना भितर येवन प्रकृती आमगेले करान कसले पूण काम करीत रावता. ताका एक गीते भितर श्लोक आसा नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्व प्रकृती गुणैः. प्रकृती 3 गुण आमकां हात पाय बांदून घाल्यार मन आणल्यार कर्म करता काय मनुष्य म्हणून सांगिल्लें आसा. प्रकृती आमकां कर्म करूंक प्रचोदन दिता. आतां तशें जाल्यार कर्म कशी करता कर्म कशी करता म्हणून आमकां कृष्णान अंतू
ಸಂಗಿಲಸ ಗೀತೆ ಮಿತ್ತರಿ ನವ ಅಧ್ಯಾಯ 27 ಶ್ಲೋಕ ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯಜಸ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ತಪಸ್ಸಸಿ ಕೌಂತೇಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ. आम्ही कसले एक काम करताना यज्ञ तान व्रत तपस पुरा करताना कृष्णार्पण भावान कोरका. तपस्या म्हळ्यार कसले आम्ही आता आमगे दैनंदिन कार्यक्रम आम्ही तरी सकाळी उठायचाची. आता कली काळान तू येंची तपस्या सकाळी उठायचाची जप करताची आम्ही ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರ सांगताची देवाक दिव जळयताची तुळशी उद्दा घालताची आमगेल मटाक हेच तपस्या. भगवद्गीते वाजयताची भागवत वाजयताची ऐकताची हे सगळं आम्ही करताना कृष्णार्पण भावान केले म्हण जाल्यार त्या कर्माक कसलेय बंधन ना म्हणून सांगेल आसा. तशीची आम्ही हे कर्म करचे आर्ट गीतेनी भागवताले मुखांतर गुरुल मुखांतर ऐकूका आणि कृष्णान सांगिल तशी आम्ही कोरका. कृष्णान सांगिल तशी कोरका. प्रभुपाद एकडे सांगताची की आमका कृष्णान हे एक देह म्हणलें एक वेहिकल दिला आणि आमका ड्रायव्हर करून ताणे आमका कामार बयला. आणि तेद्दन आमगेल कसल कर्तव्य सकाळी घर वचून आमगेल ते ओनरा लागी मालिका लागी बिगात घेवचे. आणि तो कसं सांगता तागेल बायलेक सोडका म्हण सांगल्यार तें कोरका. तागेल चेडूं स्कुला सोड म्हळ्यार तें कोरका. आणि तागेले ताका ऑफिसा सोड म्हळ्यार तें काम कोरका. तें सोडून आम्ही कारा बिगात आतां आयले कारार बसून मेळ्ळेल कडेन भोंवचे काम बिनी केल्लें म्हण जाल्यार देव कसं करता आमकां नेक्स्ट जल्म आमी तरी हे वेहिकल दिना. म्हळ्यार तो मालिकूच ताका कामां दुखून काण घालता. देव आमकां हे देह म्हळ्यार वेहिकल दिना. मनुष्य देह दिना आमकां एनिमल कॅटेगरी भितर व्हरून घालता. तेन्ना आमी हे जल्मा तरी कृष्णाले सेवा करताची डिवोटीसाले एसोसिएशन आणि भक्ताल सेवा कोरका. कृष्णाल सेवे पशी भक्ताल सेवा कोरका के कृष्णा बारी प्रीत के. आणि आमगेले इंद्रियाचे ಒಡೆಯ जावन आशिल्ले परमात्माक सेव कोरका. ऋषिकेश सेवनम म्हण सांगला. ऋषिकेन म्हळ्यार इंद्रिय ऋषिकेश म्हळ्यार इंद्रियाचे ಒಡೆಯ जावन आशिल्लो कृष्ण परमात्मा. तागेल सेवेंतूच आम्ही अनुनित्य आसुका. आणि इंद्रियां भितर मुख्य जावन आशिल्ले अनेक इंद्रिय आसा. मन मस्त पॉवरफुल आसा. अर्जुनान सांगिल्लें आसता मन चंचलम कृष्णा प्रमाती बलवत दृढम म्हणून. मन चंचल जावन आसा तेगूच आसा. प्रमाती बलवत दृढम म्हळ्यार मस्त घडये भितर उद्वेग जाता. मन कोप येता. सांगील जायना जाल्यार सांगील कोणी करना जाल्यार आमकां कोप येता. कोप येतना त्यानंतर कसं जाता आम्ही कसले एक डिसायड केला जाल्यार आमकां तेंच कोरका. अनेकल्यान सांगील आम्ही ऐकूच्याक तयारी नाची दृढची आमगेले अभिप्राय जाता. असल मनाक कसं कोरका आम्ही आमगेले फ्रेंड करून घेवका. आणि त्या मनाक आम्ही चांग कर्म करूक बुद्धीन सांगका की देवाल लायक सगळं काम करी म्हणून. आणि जप करतना मन तेकडे हेकडे वतन त्या मनाक कृष्णाल चरणादी कडे हाडून राबोवका. आणि आम्ही खंयचे एक धाम यात्रा केला जाल्यार ते धामाक आम्ही गेल्लेले आयिल्ले आणि ते आम्ही श्री विग्रह पळयले. हे पुरा आम्ही मनान बशील कडेन आम्ही कोरीत यात्रा कोरीत. अशें पुरा आमगेल्या मनाक लायक वाटेर वच तशी आम्ही प्रयत्न कोरका. एक मना विशयी आम्ही तरी एक सनय एक कहाणी म्हणून जायना एक सांगू प्रयत्न करता. एक वेळे दोग जण संन्यासी एक गांवांत दुखून अनेक गांवांक वता आशिल्लीं. तेदना मध्य भितरी एक
रिव्हर मेळटके. ते रिव्हर पास करूक बोट असता. पక్కనే बोट ना म्हणल्यारी दाद मनशांनी ते चमकून तेता वचततके एक हृदय येताय मात्र उद्दा येते तितले उद्दाक येते भितरी शांत जावन असते रिव्हर. तशी तांणी वचूयत. अन्य सन्यासी ते रिव्हराला येवन पावतना थंय एक चिल्ली राबून आशिल्के. हन्नी ते उदका देंवत म्हणटना ती चिल्ली अंक सांगतकी काळोख जाल्लो बोट ना म्हाका ते कडेन वचूंक आशिल्ले म्हाका तुमी हेल्प करतावे म्हण निमगीतके. तेन्ना आनी दोग जण तोंडा तोंडा पळयताके सन्यासी न्हू ती चिल्ली कसं करचें बा म्हण. तेन्ना सुरेश सन्यासी शीद उदकान येवन चमकत रावतके. तेन्ना अनेक लोक कसं करता त्या चिल्लीक आपल्या खांद्यार बसून घेवन तो रिव्हर क्रॉस करतके. रिव्हर क्रॉस करून ते येवन सोडतके. आनी तो तांणी दोग जणी तांगेले गुरुले आश्रमाक वताचे. गुरुला आश्रमाक गेले नंतर ते तांगेले देवाल पुजा गुरुल सेवा गुरून भागवतन वाजून सांगून पुरो करतना ते सुरेचे ते सन्यासी तो चमकून चमकलो पळय ताका निमगीतके गुरु तुगेले मनस्थिती समना काय नजो तुका आरोग्य समना हांवें म्हणून निमगीतके. तेन्ना वो हळू सांगतके न्हय आज यशेश जाल्ले म्हणून सक्कडी ते जाल्लेले विशय पुरा गुरु लागी सांगतके. तेन्ना गुरु हसतके आनी हसून सांगतके ताणे ते चिलयेक खांद्यार दुखून देऊन गणटी 3 जाल्ले. तूं आनी त्या चिलयेक माथ्यार घेवन बसला हांवें. तूं आनी खांद्यार दुखू सकयल देवय न्हय तिका म्हणून हसतके. म्हळ्यार आमगेलें मन तशें आसा. आतां दिननित्यान तूं तशीच आमी पक्कनी कोणें एक फोनार उलयतना घरा भितर कसले एकला एकला उलयतना पक्कनी कसले एक सेंटेन्स कोणें आमगेलें मन दुखू तशी उलयली म्हण जाल्यार आमकां ते सेंटेन्स राती ताय 100 वेळा आमगेलें मना भितर येतलें. अयो तीन तशी म्हणलें अयो ताण तशी म्हणलें अशी म्हूण आमी ती चालूच ताणे म्हणलेलें एका वेळें तूं 100 वेळ तें आलोचन करतली. राती तें आलोचन करून 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 मागीर पांय येतो तिचे ताजे प्रेशर उण जाता. तशी तितली बारीची हें आसता मन. त्या मनाक आमी देवाली कडेन गुंडाचाक पळोवका आनी सतत प्रयत्नान साध्य आसा म्हणून हांव सांगता. आतां आमी गीते आनी हाजे मुखांतर कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट आयल्यार आमी हें पुरो शिकूयता. आतां कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार कसलें डोंट टेक क्रेडीट फॉर युअर कर्म. तूं कसलेंय केल्यार तूं केला म्हणून तूं क्रेडीट घेवचें ना. हांव भारी लायक प्रवचन करता, हांव लायक किर्तन म्हणटा, हांव भारी लायक स्तोत्र म्हणटा, हांव सिनियर डिवोटी. काल एक ड्रामा पळयला हांव सिनियर डिवोटी आनी म्हाका कसले कोरका म्हणना म्हाका पुरा गोत्त आसा. असल सकडी अहंकारो अहंभाव आमगेले मना भितरी येना तशें आमी जाग्रतेन आसुका. नाहम करता हरिही करता म्हणून विद्वांस लोक सांगताचे तें तशींच आमी चोलका. आमकां हें पुरा आमी लायक कसलें करता जाल्यार हें क्वॉलिटी कोण दिल्लेलें आमकां त्या परमात्मान दिल्लेलें म्हणून तांणी आमी केन्नाय त्या देवाक कृतज्ञ जावन आसुका. आनी जीवे स्वरूप हे कृष्णेर नित्यदास. आमी कृष्णाले भक्तांगेले दासानुदास जावन आसून भगवंताक शरण येवका. आमकां तेंच आमगेले परम धर्म जावन आसा. सवय पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिरुच्यते भागवता भितरी सांगिल्लें आसा. आनी देवान कसो सांगला तेंच धर्म. धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतः. परमात्मान कसं सांगला तेंच. लास्ट 18 अध्याय भितर आमी आतां आयकलींची सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामी मा शुचः म्हणून परमात्मान आमकां प्रॉमिस केलेलं आसा. भगवंताक शरण येयल्यारी आमकां सगळे पापा दुखून पार कोण सोडता, मुक्त कोण सोडता म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा. आनी परमात्मा कसो सांगता ते खंडीत करता जाल्यार आमी ते योग्य ते आमगेल्यान तूं असं करून घेवका. तागेले प्रितीचे भक्त जावच्याक आमी हरिले गुरुले कृपेक योग्य जावका. तेन्ना मात्र तो ते करतलो आनी आमगेले पाप दुखून आमकां मुक्त करतलो. आता पाप मुक्त जातना कसं जाता, आमकां भक्ती सेवे भितरी मुखार सुचाक फास्ट मुखार सुचाक आमकां साध्य जाता. भक्ती भितरी रूच येता. आणि आम्ही सगळे ऐकलेले भागवत भक्ती भगवद्गीतेचे पुरा सेशन पुरा आम्ही ऐकतना आमकां अर्थ जाता, लायक अर्थ जाता. आणि सदां ऐकुया, सदां जॉईन जावया. भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी इतली पुरा प्रोग्राम पुरा आयोजन केला. दिननित्य म्हणल्या म्हणके एक दीस ना जाल्यार आमकां अयो ना, अयो आज ना म्हणून आमकां दिसू का आज ना मू क्लास, आज ना मू क्लास म्हणून अशें दिसू का आमकां. हेंचे आमकां आमगेले पाप क्षय जाला दत्तस म्हणल्याक एक निदर्शन म्हणून हांव लेखता. म्हगेल मनान तशें दिसता. तशी आमगेले अनर्थ पुरा दूर वता. लास्ट एक श्लोक सांगून हांव विराम दिता. कुलशेखर आळवाल एक प्रेयर आसा. कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्वैव विशतु मे मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते. हाजे अर्थ अशें आसा की कुलशेखर आळवा परमात्मा लागीं प्रार्थना करता की तुगेले पदपंकजा भितरी म्हगेल केन्नाय मन आसूं तशी म्हाका अनुग्रह कर परमात्मा. आनी तूं राजहंस जावन म्हगेल मना भितरी केन्नाय उपस्थित जा. तशींच प्राणप्रयाण समये म्हगेल प्राण प्रयाण करतना म्हळ्यार हांव देह सोडतना म्हाका पक्कन कप वात पित्त असं सकट जावन म्हगेले कंठ बीन गदगद जातना हांव तुगेलें स्मरण कशें करतलें की म्हाका गुंतना. त्या वेळार म्हाका तुवें राखूं का, तुवें म्हगेलें स्मरण कोर का अशें म्हणून कुलशेखर आळवा प्रार्थना करता. तशी आमी तशी देवाल्या प्रार्थना कोर का. आनी आमी केन्नाय तागेलें स्मरण करता जाल्यार खंडीत तो आमकां आमगेलें स्मरण पक्कन आमकां करूं जायना जाल्यार तो आमगेलें स्मरण केन्नाय खंडीत करतलो म्हणल्यार एक विश्वासू श्रद्धे आमकां देवा वयरी आसूं का. आनी आमी ताका जावका दिलेले तशी योग्य मनुष्य जावच्याक आमी प्रयत्न करूं का. हाका पुरा एक सरळ उपाय आमगेले श्री श्री चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा. कसले नाम चिंतामणी, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे आमी केन्नाय जप कोर का. जप करनातल्यांनी जप करू स्टार्ट कोर का. करतल्यांनी कसले एक लायक ओकेशन तांगेले घरा भितर जातना एक बर्थडे जाले, वाडीक जाले, एक चेडूं जाले तेदना एक दोनी तांची उडगासा खातीर म्हणून एक राउंड आमी चड करूं प्रयत्न कोर का. आनी केन्नाय आमी देवा स्मरणे भितरी आसूं का. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम म्हणून भागवतांतू भगवद्गीतेंतू पुरा सांगिल्लें आसा. तशी आमी तशी सगळे कोरया. आनी भागवत पुराण कोंकणीचे पूर जनोटू गोलोका उच्चा म्हणून हांव देवाला प्रार्थना करता. कसले एक चूक जाल्या जाल्यार हांव क्षमा याचन सगळ्या लागीं करता. आनी म्हाका हे एक अवकाश दिल्ल्याक भागवत पुराण कोंकणी टीम, हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी, हर ग्रेस सखीचरण माताजी आनी म्हाका हे मार्गदर्शन केलेले हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी
अंक पूरे जन के हांव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम घालूं मिगेले धन्यवाद मिगेल थँक्स अर्पण करता. हरे कृष्णा.